बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावे. आमेन. मरून जीवन जाल्ल्या आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे असो. भयणी भावांनो, देवाचे कृपेन बोललेलो हो सकाळ आयज आमी तुमकां आवडीता. आमच्या गोंयांत आयज लॉकडावन सुरू जाला. कितें भाशेन मागुया आमकां सगल्यांक देवाचो आदार. ही पिडींतली आमकां राख आनी सांबाळ. पिडा जाल्ल्यांक पिकोवणी आनी मरून गेल्ल्यांक सासणाचें सूख. एका भिरांकूळ परिस्थितींत आमी सगळीं आसा. देवाची काकुतीक आमी उलो मारुया आनी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां सगळे तरेचे वायटांतली राख म्हूण मागुया. हे मीस आमी भेटयता लॉरेन्स इस्ट्रॉस ह्याच्या आत्म्यांक, तशेंच बेलिंदा डायस हिच्या आत्म्यांक वाडदीस समारंभ हांव मागणी करूंक लायल्यान. सायमन नाझरेथ डायस, मारिसा डिसूजा आनी आपलो वाडदीस समारंभ तेल्या पासून तुवें मागुया. आमचो याज्ञीक भाव फादर जर्वाजियो फेर्नांडीस आपलो आज 22वो याज्ञीकपणाचो वार्षिक दीस पाळटा. 22 वर्सां फाटीं ह्या आमच्या बाबाक याज्ञीकपणाची माखणी मेळ्ळी. ताचे पासत किरीत भाशेन आमी मागुया. सर्गीच्या बापान कुडी आत्म्याचे बोलाकीन ताका भरूंक. तशेंच मागुया आमचो म्हजो चोडिश्ट जुआंव दे देवस कार्दोज गांवांत कांदोलींचो सायपें कांदोली ह्या महामारींत बोर पडलो. देवान ताका सासणाचें सूख दिवंक आमी मागुया. मागुया आमी किरीत भाशेन जेजू वाट सोत आनी जिवीत. जेजू दाखयता ते स्वताचे वाटेन सासणीक जिविताक आमी पावूंक. सगळे आमचे पातकांची दूख धरून म्हणुया. हांव पातकी सोरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. हे पासत भाग्यवन सदांच सांकवार मारीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं. सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. लोक जोई मोई आपले पिडेंत आशिल्ल्या मोगाच्यांक घालूंक वावुरता. हो हुस्को मना काळजान दवरून देवाक उलो मारुया. सोर पदवेदार देवा आमचे मोगाळ बापा, तूं आमचे स्वतंत्रायेचो
आनी आमच्या थारोणांचो दोनी तुज्या पुतान विकरायलेले रोगतान दोळायेन तुवें आमकां सोडयली. तुजे कडचें घेतिल्लें नवें जिवीत सांबाळूंक आमकां कृपा दी आनी सगल्या वायटा विघ्नांतली भोव करून कोरोना व्हायरस हे पिडींतली निरंतरी आमकां तूं राखून दवर. आमचे सुमया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजूड चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. धर्मदूतांच्या इतिहासा वेलें वाचो. पावलून पिसिडियेचे आंत्योकेक पावतोच जुदेवाच्या देवस्थानांत उबो रावन म्हळें, म्हज्या भावा भयणीनो, अब्राहमाचे कुळयेच्या पुतांदवानो आनी तुमचे मदें देवाक भियेंतोल्यानो, हो सोडवणेचो निरोप देवान तुमकां धाडला. जेरुसलेमच्या लोकांन आनी तांच्या फुडाऱ्यांनी जेजूक वळखो नासतना न्हय म्हूण सोनवाराच्या सोनवारा वाचतात ती प्रवाद्यांची उतरां समजनासतना ताचेर मोर्नाचें फोर्मोण मारलें आनी तें घडोवन येयशें केलें. ताका जिवेशी मारूंक तांकां कसलेंच कारण मेळूंक ना. तरी ताचेर मोर्नाचें फोर्मोण मारूंक तांणी पिलाता कडेन मागलें. ताचे विशीं बरयलेलें आसलें तितलें शाती पावयल्या उपरांत तांणी ताका खुर्सा वेलो देंवयलो आनी एके समाधींत निकिपिलो. पूण देवान ताका मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केलो आनी गालिलियांत थावन आपणा बरोबर जेरुसलेमाक गेल्ले तांकां जायते दीस तो दिश्टी पडलो. आनी पोरचे मुखार हें आजून ताचे साक्षी. ज्यो देवान आमच्या पुर्वजांक बासावण्यो केल्ल्यो त्यो आमा तांच्या भुरग्यां थंय जेजूक पुनर्जिवंत करून ताणेन पाडल्यो म्हूण आमी तुमकां परगट करता. खरेंच दुसऱ्या स्तोत्रांत अशें बरयलोलें आसा, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसाक जल्म दिला. देवाचें उतर हें आमचो जबाब जावं दी. तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. म्हणुया, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. सियोन म्हज्या पवित्र पर्वतार हांवेंच म्हज्या राजाक बसयला. सर्वेस्पराचो निर्णय हांव परगट्टलो. सर्वेस्परान म्हाका सांगलां, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. जबाब, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. फकत माग आनी हांव तुका राष्ट्रांत तुजें दायज करून दितलो. शेकांचेक सगळी प्रितूम तुजे आधीन करतलो. लोखंडाचे बेटकाटेन तुमतांची पदवी मोडटलो. कुंभाराच्या मोडक्या भाशेन तांची पूड करतलो. जबाब, तूं म्हजो देव, हांवें तुका आयच्या दिसाक जल्म दिला. आतां राजानो समजून घेयात, संवसाराच्या राजकारभाऱ्यानो चोत्रायेन चलात. सर्वेस्पराची सेवा करात, ताचें भें दवरात आनी थरथरून ताका पांयां पडात. जबाब, हांवें तुका आयच्या दिसाक जल्म दिला. उबी रावया. Sorvesporak soy, soy sorvesporak soy, soy, soy sorvesporak soy, soy sorvesporak soy, soy. जेजू म्हणटा, वाट, सोद आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाची वचना बोगोर म्हजे वरवीं.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमची सभा आसूं जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सुमया. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, तुमचें काळीज उचांबोळ जावं नये. जसो तुमी देवाचेर विस्वास दवरतात तसोच म्हजेरूय दवरात. म्हज्या बापाच्या घरांत पुष्कळ सुवातो आसात. अशें न्हय आसलें जाल्यार हांव तुमकां सुवात तयार करूंक वेता म्हूण सांगतलो आसलो. आनी वचून तुमकां सुवात तयार केल्या उपरांत हांव नव्यान येतलो आनी तुमकां मोजेशी व्हरतलो. अशें जूंय हांव आसा थंय तुमी आसतलेत. आनी जूंय हांव वेता ती वाट तुमी जाणूत. तोमासान ताका म्हळें, सायबा, तूं खंय वेता तें आमी नकळो, तर वाट कशी जाणा जातली हांव? जेजून ताका जाप दिली, वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बगर म्हजे वरवीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. भयणी बाबांनो, भाग्यवंत आमचो आदलो पाप साहेब जुआंव पावल II आनी एक पुस्तक बरयलां, बियॉन्ड द थ्रेशहोल्ड ऑफ होप. आनी ह्या पुस्तकांत तो जेजूची उतरां म्हणटा, तुमचें काळीज उचांबोळ जावं नये. डू नॉट बी अफ्रेड. भियेनाकात. जेजू आपल्या शिसांक आश्वासन दिता. आयचे मनीसकूळ सगळेंच भियेवन आसा. भोव करून हे महामारीक लागून, हे कोरोना व्हायरसाक लागून फाटले 1 वर्स आमी भिरांतीनूच सारले आनी अजून सारीत आसा. जेन्ना हे सेकंड वेव जाला आनी कोण म्हणटा थर्ड वेव जावची आसा. हे भिरांतीन सगळे मनीसकूळ जियेता. आनी आज जेजू आमकां आश्वासन दिता, तुमचें काळीज उचांबोळ जावं नये. तुमी देवाचेर विस्वास दवरतात, म्हजेरूय विस्वास दवरात. कारण हांव वाट, सोत आनी जिवीत. बाबडीनो, भिरांत मनशाक जियोंक, उर्बेन जियोंक, फुडें वचूंक आदार दिना. ही भिरांत न्हूच वावरा धंद्यांत, न्हूच आमच्या संबंदांत, पूण भोव करून आमच्या मदीं आतां पसरलेले हे पिडीक आमी बोर पडल्या, आमी भियोन आसा. पूण जेजू आयज आमकां एकल्याक हें आश्वासन दिता, भियोव नाकात. तुमचें काळीज उचांबोळ करूं नाकात. कारण हांव वाट, सोत आनी जिवीत. जेजू वाट, एकूच वाट बापाशी वचूंक. जेजू सोत, स्वता वाटेन आमची पावलां घालो. भाग्यवंत आगुस्तीन असो उद्गारतालो, लेट हॅव आय नोन दी, ओ लॉर्ड, and my heart is now restless until it rests in you. भाग्यवंत आगुस्तीन उद्गारतालो, चड उसरां हांव तुका अणभवूंक पावलो. सुमया, तूं वाट, तूं सोत, तूं जिवीत. बाबा भयणीनो, जी कोण आमी जेजूच्या जिवितांत वांटो घेता, तो आमकां बापाशी सालामती व्हरता. बापाशी वचूंक तोच वाट, तोच सोत, तोच जिवीत. आयज हे मिसा बेटींत आमी वांटो घेत आसतना आनी भोव करून आमच्या आख्खे गोंयांत हें लॉकडावन, ही बंदी आसतना, आमच्या घरांनी आसतना केरीत भाशेन
देवाच्या उतराचो उजवाड घेवन आमी हे महामारीचेर झुजूया, ओळखून घेवया जेजू आमचे बरोबर आसा आनी बापाशी वचूंक तोच आमकां जिविताची वाट दाखयता. तो जेजू ह्या अवताराचेर येतलो. ह्या आत्मीक कुमन्यावाचे बोडान आमकां एक एकल्याक जेजून बापाशी वचपाची वाट दाखोवंक सासनीक जिविताची वाटेर आमची पावलां घालूंक कोतकोत्यान मागुया. बेटोने वेलार कायोन गावुया कितें घालताय त्या उंड्यांत. C21 पेज 37. C21 पेज 37. भयणी भावांनो, हे आमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी एके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्पर आमचे देवा, तुजे कुटुंबाचें बलिदान दोयेलायेन मानून घे. तुवें आमकां फाव केलें ती देणी आमी ओगडायन जावपाक आनी सासणाच्या सुखाक आमी सालमती पावच्याक आमकां तुज्या भुरग्यांक सगळे तरेच्या वायटांतली राखून दवर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वकाळी आमी तुका वाखणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुज्या मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणी व्हडते दोबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बली. तोच तो दुलोप निरपराधी मेंढरो, संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनः जिवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गीच्या दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दोलबलांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्यात तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बाप्पा, करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची.
तेच परी जेवण जातूच तांणी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्यान शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक करोराचें रगत पातकांचे मोक्षाने मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू नव्यान. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपूर्ण उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा खेर पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवीतपणाचो भरोसो धरून मेलेल्या त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तेका आनी तुज्या इश्टागती मेलेल्या समेस्ताक तुजे परजळीक मुखामळ पळेव फावो कर. आम्हा समेस्ताची दया कर म्हणून आमी मागता. अंकवार मरिये देवाची माये सांगाती, भाग्यवंत धर्मरुताक आनी सर्व काळ तुका मानवल्याक त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखात आमकां वांटो दी. त्यांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एक कोणान सोर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनाक आमेन. बावमडीनो जेजू वाट, सोत आनी जिवीत आमकां स्वताचे वाटेन चलून जिविताक तो पावयता. दिसान दीस जेजूक आमी लागीं सरून ताच्या उतरा प्रमाणे आमी जियो आनी सगळे तरेचे भिरांतींतली मेकळी जावंक ताणें शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान एकाच तळ्यान बापाक आमी उलो मारुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तांदूळ पडोवं दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमुशान उतरयता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटोय आनी सर्वांकांतांतली वाटाय. कित्याक राजगती पोजली आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासनांक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन म्हळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक. आमेन. जिवन जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक कुशलकायेन शांतीची खुणां दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर. देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत. देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ओ जेजू आमची वाट, सोत आनी जिवीत. बापा सावन आमकां ताणें सासणीक जिवीत हाडला.
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. येताच्या जेवणांत वांटो घेतली आमी सगळीं सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितरूचें म्हाका पावना, त्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस प्रसाद वेलार गायन गावुया तुजेच फाटल्यान येता जेजू. D42 पेज 71. D42 पेज 71. तुजेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोळ्यान, भुकेन आमी मोडटा जेजू आमच्या हुंड्यान. तुजेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोळ्यान, भुकेन आमी मोडटा जेजू आमच्या हुंड्यान. जिविताच्या उंट्या मार्गार जेजू आमचे विसवासान, मोरोणांतल्या सुख्या जाग्यार जेजू आमचे उदकाधिकार. मोरोणांतल्या सुख्या जाग्यार जेजू आमचे उदकाधिकार. तुजेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोळ्यान, भुकेन आमी मोडटा जेजू आमच्या हुंड्यान. मागणी. सोर पदवेदारा आनी काकलुटसारा देवा, तुजी आख्खी रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस ही पिढी खाल कोश्टवतलें पासो तुका आमी प्रार्थना उबारता, ती कोनवळा येवन आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ आनी शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सोरशें येता. हे पिडेचेर अभ्यास करून विज्ञानानी एक वासीन सोदून काडलां तें मनशा कुळाक गुणादीक पडल्या पुरो म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरचेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बाप्पा, दोळायेन तुवें आमची सोडवण केली, तो दोळायेन आमकां सदां सांबाळ. तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलीं, तशेंच ताच्या पुनर्जिवनपणाक लागून तुवें आमकां दिल्लो संतोश निरंतरी सांबाळ. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमचो याज्ञीक भाव फादर जर्वाज्यो फेर्नांदीसाका आमी शेबासकी दिता, पोरबी दिता. देवाची भलायकी ताका आनी पवित्र आत्म्याची किरीत देणी हांव दिता. फाटलीं 22 वर्सां याज्ञीक कसो तो वावुरला, देवाची ताका कृपा आमी हांव दिता. तशेंच जायते आमचे याज्ञीक जे आपलो वार्षिक दीस पाळटात तांकां लग्नाचो आपलो वार्षिक दीस समरंभतल्यांकूय मना काळजान दवरून तांचेरूय देवाचो आशिर्वाद मागता. भयणी भावांनो, लॉकडावन आशिल्ल्यान आमचे इगोर्जो परतून बंद जाल्यात. GCTV वेल्यान हे मीस तुमकां आमी लायव्ह दाखयता. तेन्ना आमचो भाव मॅथ्यू लॉपीस
ताका आमी चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा ताच्या उपकारांत आमी आसा. आमी आमच्या घरांनीच रावन ह्या मिसांत वांटो घेवया, देवाचें उतर वाचुया, नियाळुया, आमची तेरसान दुसरी मागणी करुया. आनी लॉकडावनांत घरांतूच रावन ही पिडेची चेन मोडूंक दुसऱ्यांक ही पिडा जायना जावं आनी आमकांय सुरक्षीत सांबाळूंक वावरुया. सर्वेश पौर तुमची सवे आसूं तुमची सगळें आसूं आनी सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आमचे पुस्तकां डेली फ्लॅश आनी जिविताचो प्रकाश पावन सोल्ल्यान तयार जाल्ले आसात. आपापले फिरगोजांनी जेन्ना तुमकां वचूं येता तेन्ना वचून ती तुमी कलेक्ट करची. जिविताचो प्रकाश तशेंच डेली फ्लॅश. देव बरें करूं. शेवटाक गायन गावुया, संगातान चलुया. F18 page 94. F18 page 94. Sugli ami posu